गाऊया. मारियेच्या कानार H8 पान 110 H8 पेज 110. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका विशेष कृपा देव. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेल्ले रेजिना फेर्नांदीस देवान सुर्गीचें राजभाव करूंक मागुया. तशें म्हाका लायला आपलो जल्माचो दीस उक्ता क्रिस्तावेला रॉड्रिगीस देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. अमराल ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता रोलन वाज, जुसे मारिया मास्कारेनेस, मायकल मास्कारेनेस, एंटनी डिसुसा, जुसे कोएलो, Antonio João Fernandes, José de Souza, Baptisto Peixoto, Shali Rodrigues, Severina Fernandes आणि क्रूज Peixoto. सायबिनमाय आयच्या दिसा सायबिनमायची भेट आयच्या दिसाक ह्या कुटुंबान जाता गाळी मारिया लॉपिस, केरन सेल्मा बारेटो. सायबिनमायची भेट ह्या कुटुंबान जाता तेन्ना सायबिनमायच्या बिनवणेन ह्या कुटुंबान शांती कुशलकाय बरेपण फावो जावंक मागुया. तशेंच आमचो भाव इनासियो वेगस संपला कालच्या दिसा ताचे पासत मागुया देवान ताका स्वर्गीचें राजभाव करूंक आनीक दुखेस कुटुंबाक देवान बुजवण दिवंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे कूट तुमची सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्यान सवे आसूं. सोबत मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो. म्हाजी बहीण मानू वर्साच्या निमाण्या दिसाक आमी आसा आनी दुबावच ना. तो सोबत मनीस जाल्लो ते आख्खे वर्सभर आमच्या सांगाताक आसलो. आमच्या सुखा दुखान देवान वांटो घेतलो. जायत्यो वस्तू आमच्या जिवितांत घडल्यो पूण देवान आमकां सांडूंक ना. देवान आमकां आपली कृपा आपलें बळ दिलें. सो गरज आसा देवाक दिनवासूंक आनी वाखाणूंक. आनीक नव्या वर्सांत आमी पावल मारूंक तयार जाता तेन्ना आमचे जण एकल्याचें जिवीत तेच देवाच्या हातांत घालुया. जो देव आसलो तो देव आमचे बरोबर आसा आनी सदांच तो आमच्या सांगाताक आसतलो. आमकां तो सांडचो ना. आमच्या जिवितांतलो सगळ्यो तरेचो काळोख तो पयस करता. तो ताचेच बावाट धरून बरवशान हे नव्या वर्सांत भितर सरूंक आमी तयार जावंक आमकां कृपा आनी बळ जण एकल्याक मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पेकोवणीचें जावंक
पातकिओस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक कुलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोर पोतबेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, अमुसो अपराध, अमुसो व्हड अपराध. ह्या पासत भागीन सदां सांकवार नरी सगल्या म्हजे खातीर आमचे सर्वेस विनंती करार म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पोतबेदार देव आमची गाकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्याका कूद, सोम्याका कूद, क्रिस्ताका कूद, क्रिस्ताका कूद, सोम्याका कूद, सोम्याका कूद. आमी मोहिमा उच्चारतल्यो. बुकलेट जो तुमचे लागीं आसा, उक्ती पेज नंबर 5. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती बऱ्या मोनाच्या मनशांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, सोर पोतबेदार देवा बापा, आमी तुका वाखाणटा, आमी तुजी स्तुती करता, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका मोहिमा दिता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका दिनवासता. सोम्या एकल्याच सोनीत पुता जेजू क्रिस्ता, सोम्या देवा, देवाचे शेळे, बापाच्या पुता, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमचे मागणे आयकून घे. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमची काकलूत कर. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे, जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं सोमी, एकलोच तूं बोबरतो. आमेन. प्रार्थुया. थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमचे खासगी इंतेसां देवा मुखार दवरात. सोर पोतबेदारान सासणाचे देवा, तुज्या पुताच्या सोलमा वरवीं सगळी भक्ती तुवें स्थापली आनी ती सोपुर्णायक पावयली. तो एकलो सगळ्या मनशा कुळाचो सोरबंडार देखून आमकांय ताचे आपणायलोले पोरचे मदलीं सावंक फावो कर म्हूण मागता. तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यन जोवाचे पयले चिटी वेले वाचप. म्हज्या ओपुरबायच्या भुरग्यांनो, शेवटाचो काळ हो एकलो क्रिस्ता विरोधी येवचो आसा म्हूण तुमी आयकलां. आतांच म्हणल्यार जायते क्रिस्ता विरोधी दिश्टी पडल्यात. हातूंत आमकां हो शेवटाचो काळ म्हणून गमून येता. आमचे मदले ते भायर सरल्यात, पूण खरेंच म्हणल्यार आमचे नीज वांगडी ते न्हय आसले. कित्याक आमचे नीज वांगडी जाल्ले जाल्यार आमचे सांगाता ते रावतले आसले, पूण सगळे जाण आमचे नीज वांगडी न्हय म्हणून दाखोवचे खातीर हें अशें घडूंक जाय आसलें. तुमकां जाल्यार देवान मागल्यांत आनी सगळ्या वस्तूची तुमकां गिन्यान मेळ्ळां. म्हणटूच स्वताची ओळख तुमकां ना जाल्ले परी तुमकां हांवें बरोवंक ना, पूण परतेच तुमी सोद अळकोतात आनी स्वतांतली कसलीच फोट उपजोना म्हूण अशें तुमकां बरयता. सर्वेस्पराचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्परा मुखार सोर उलासूं प्रितीम संतोस्तूं. सगळीं म्हणुया.
सर्वेस्परा मुखार सोर उलासूं पृथ्वीम सोसूं नवें गीत रचून गायात परमेस्पराक वाकाडात शेकान शेक पृथ्वी वयर देवाक सोद गितां गायात जाबाब सर्वेस्परा मुखार सोर उलासूं पृथ्वीम सोसूं सोर सगळो आनंद बगूं उलासूं आख्खो संवसार खूब बोल्ला दर्या सागर आयकून दी तांचो गोणगोण जाबाब सर्वेस्परा मुखार सोर उलासूं पृथ्वीम सोसूं फळां सोयत पिकाल जमीन बुरकुटू आनंद बोरीत रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटू खुशाल बोरीत जाबाब सर्वेस्परा मुखार सोर उलासूं पृथ्वीम सोसूं मुळसुबी पृथ्वीची सगळीं नीज संवसाराची परजाची कोरच्याक जोडटी परमेस्पर होबय राव येता जाबाब सर्वेस्परा मुखार सोर उलासूं पृथ्वीम सोसूं उद्गार सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आपणाक मानून घेतल्या सोमेस्तांक ताणें देवाची भुरगीं जावच्याक देणें केलां सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं जुवां पोरमणे जेस क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोव्या ओरोंबाक सोबद आसलो आनी सोब देवा सोबे आसलो आनी सोबद देव जावन आसलो सुरवातेक तो देवा सोबे आसलो ताचे वरवीं सोर वस्तू रचल्यात आनी रचलोल्या वस्तू मदें ताचे विणे आयलोले कांयच ना ताचे सोबें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड काळोखांत पोलसोळटा आनी काळोखांत उजवाडाक हाटापूंक ना देवान धाडलोलो कोण एक मनीस आसलो ताचें नांव जुवांव सगल्यांनी बावाट दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयलो एका मनशाक उजवाड आयतलो नीज उजवाड सोबत जावन आसलो तो संवसारांत येतालो तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलोलो तरी संवसारांत ताका वळखूंक ना आपल्या मदें तो आयलो आनी ताचेच परचें ताका मानून घेतलो ना पूण आपणाक मानून घेतल्या सोमेस्तांक आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें हाका रोगतान न्हय कुडीचे वंदावणेन न्हय मनशाचे खोशेनूय न्हय पूण देवान सोडून दिला सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो तो कुरपेन आनी स्वतान भरलेलो ताची मोहिमा आमी देखल्या ही मोहिमा बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा ताचे विशीं गोवाय दिवन सुवामान आड्डून म्हणलें तो म्हजे उपरांत येता कोरे तरी म्हजे आदीं आसलो देखून तो म्हजे बनबोड अशें म्हणून हांवें तुमकां जाची कबस सांगल्या तो होच आनी ताचे सोपुनायतलें आमी सगल्यांनी घेतलां कुरपेन कुरपा समूत मोजेसा वरवीं दिली कुरपा आनी सोत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयला देवाक कोणेच कधीच पळोवंक ना पूण बापाच्या गोपांत आसा ते एकल्याच पुतान ताची वळख दिल्या सोमियाचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता सोबत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो म्हजे बहीण मानो सुरवातेच्या उतरांनी हांव सांगतालो वर्साच्या शेवटाच्या दिसाक आमी आसा आनी त्या वर्साच्या शेवटाच्या दिसाक आमी आसा तेन्ना
आमचे जण एकल्याचें काळीज आनी मन आयचे दिसात दिनवाशी जावं गरजेचें. आनी कित्याक पासत दिनवाशी जावं गरजेचें? कित्याक जो देव ओरोवपाक आसलो, जो देव आयज आसा आनी जो देव फाल्यां सदांच आमच्या सांगाताक आसतलो. देवान आमकां करीत भाशेन हे वर्सभर आमी नियाळ्ळे जाल्यार आपलें जिवीत आमकां फावो केलां. आनी आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास कोत्ता. ताचें सवें जिवीत आसलें आनी हें जिवीत दिवंक देव कितें जाता? मनीस जाता, सोबद उजवाड जाता. आनीक आमच्या जिविताचे जर आख्खें वर्स पळयलें जाल्यार जायत्यो वस्तू घडल्यात. वेगवेगळ्यो तरेचो काळोख आमच्या जिवितांत उप्रासला, पूण देवान आमकां साडूंक ना. तेच देवान आमकां आपलो उजवाड दिला. तेच देवान आमकां बोगसून नवें जिवीत फावो केलां. आनी होच देव आमकां सांडचो ना. ह्या नव्या वर्सान देखून तोच देव आमकां आपलो उजवाड दितलो, आमकां नवें जिवीत फावो करतलो. दुसरें वस म्हज भयण मानू, आमी देवाक दिनवासूंक जाय, वाखाणूंक जाय. कित्याक आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता, जे कोणें ताका मानून घेतलो तीं कोण जालीं? देवाचीं आपुरबायेचीं भुरगीं जालीं. आनी आमी सगलीं हे शब्दान आमकांय सगल्यांक देवाचीं आपुरबायेचीं आनी मोगाचीं भुरगीं केल्यात. आनीक आपुरबायेचीं मोगाचीं भुरगीं म्हणटोच देव आमकां सांडिना, पूण आपलें बरेंपण, आपलो मोग तो आमकां अणभवूंक दिता. तर म्हजे भयण मानू, देव आमकां केन्नाच सांडचो ना, कित्याक आमी सगलीं ताची आपुरबायेचीं मोगाचीं भुरगीं जावन आसात. जाल्यार आमकांच आमी विचारुया, आमी देवाची आपुरबायेचीं आनी मोगाचीं भुरगीं कशीं जिवंक हे नव्या वर्साक तयार आसात काय? तिसरी वस म्हज भयण मानू, आमी जायतें कितें घेता? आयज रेजोल्युशन घेतलें. नव्या वर्सांत भितर सोदता तेन्ना हांव हें करतलो, तें करतलो, हें सोडटलो, तें सोडटलो. पूण दुसरो दीस जाता थिंगा आसा, वो सकाळीं घेतलें सांजेर जाता थिंगा आसा. पूण एक एक पावटी जी रेजोल्युशन घेतलेली ती मागीर विसरता. पूण आयज एक आमी रेजोल्युशन घेवंक वावरुया. आनी तें म्हणल्यार शब्द, उतर. देवान कितें केलें? आपल्या उतरा वरवीं सगलें रचून आयलें. उतरा वरवीं देवान कितें केलें? जिवीत दिलें. उतरा वरवीं देवान मनशाच्या जिवितांत बरेंपण हाडलें. म्हजे भयण मानू, तेच पावर इन वर्ड्स. आमच्या उतरांक कितें आसा? शक्ती आसा, पदवी आसा. आमच्या उतरां वरवीं आमी जिवीत दिवंक जाता आनी जिवीत मारून उडोवंक जाता. जेजूच्या जिवितांत जर पळयलें जाल्यार जीं उतरां जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरलीं, त्या उतरां वरवीं पेकवणी आयली, जिवीत मेवलें, शांती आयली, खुशालकाय आयली. आनी देवाच्या उतरां वरवीं आमच्या जिवितांत ही शांती, खुशालकाय आयल्या. तर ह्या नव्या वर्सांत आमी भितर सरता तेन्ना आमचीं उतरां बरीं करूंक वावरुया. आमचीं उतरां एनकरेजमेंट दितलीं, एकामेकाची तोखणाय करतलीं. आमचीं उतरां बोगसोणें दितलीं. आमचीं उतरां दिनवासनी वा थँक्यू म्हणटलीं. आनी आमचीं उतरां स्वताची नितीची जावंक आमी वावरुया. सो जितलीं हीं उतरां आमी बरीं उलयतले तितलीं आमी एकामेकाच्या जिवितांत ही शांती, खुशालकाय, बरेंपण हाडूंक पावतले. तर म्हजो भयण मानू, सौद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. देव आमचे बरोबर आसलो, देव आमचे बरोबर आसा आनी देव सदांच आमच्या सांगाताक आसतलो. तो आमकां केन्नाच सांडचो ना. फक्त जाय आमकां भावार्थ आनी ताचेर भरवसो दवरून आमच्या जिविताचीं पावलां मारलेलीं. सो ताचे सादारण ताचे स्कुर्पेन हे नव्या वर्सांत आमी पावल मारता तेन्ना देवाक आमी विस्वासी रावया. आमचीं उतरां स्वताचीं, नितीचीं, बोगसण्याचीं आनी एकामेकाची तोखणाय करतलीं जावंक होच सोबत आमच्या उतरां वरवीं आमी एकामेकाक जिवीत दिवंक वावरूंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. भेटोवन एक आमी गायन गावुया. सी 30 आनी 9, उड्या आनी सोऱ्या बोरी, पान 40 आनी 5.
C39, page 45. Undiani soria bori, tu kababani rontori, amgadita Sudah pernah tiang ketila itu undang di kabin. amgadita chizubori, papamchi irgordana, chizuchemas rokozaudi, Mocha baba bener mujian tum chimburidan sur put bidardia bapak manta to sene samur magat. Yatumcha tatale bolidan. Able monagan moimeg amchana kya pus bichadawa. Service for Mangyu. Service pora deba tu करे भक्तीचो आणि शांतीचो दाता हे बेटवणी वरवीं तुझे मोहिमेक फावत तो मान आमी दिवं आनी पवित्र कुटांत वांटो घेवन विस्वासीपणान एका मनाची आनी एक काळजाची आमी सांप निर्मी क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं Amen. सर्वीस पोर तुमची सोबी आसूं आणि तुमचे आत्म्या सभे असू तुमची काळजां उबारात आम्ही ती सर्वेस्परात आहे उभारता सर्वीस पराक आमचे देवाक दिन वासुया होय वर्षे आम्ही करून पावो सर्वीस परा पवित्र बापा सोर पोतविधानात सासनाची देवा क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सोर कांय सोदताय आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताचे वरवीं आयच्या दिसाक ह्या देण्या घेण्या वरवीं आमचें मूळ सैम पोसळटा जेन्ना तुजो सोब आमच्यो सोगताय आपणाचेर घेता तेन्ना मनशाचें विनाशी सैम न्हूच अविनाशी मान जोडटा बगर आमी सगळीं ह्या अजापाच्या एकवटा वरवीं सासनाच्या जिवितांक पावता देखून देवदूताच्या दोलबारा सांगाती संतोशाच्या उमाळ्यान भरून तुजी स्तुती गायता Ola tuja wojwowa, Hosana usolni, Sorvis moracinavi, Etato subagi, Hosana usolni. सर्वीस परा करस पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर देखून दवा पोरी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून निदाना पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी करगत कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच परी जेवण जातोच तांणी कास घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोऱ्याचें रगत पातकांच्या बॉक्सान मेरच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगड्यासाक करात भावार्थाचो गुट Sumyami Odo Kata
가시tle 비에나 Fitle paui tu 어디서 तुझे मोर ओरडा देखून सोर्बेस्परा सोम्या जीवच्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या उकड्यासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोर्मोची कास पेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल ते कायेन मागता सोर्बेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर अशें लिवो आमचे भाग्यवन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरबशान अंतरून गेल्या त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर आनी तुज्या काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यवंत आंकवार मारे देवाचे मायज सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पोती भाग्यवंत धर्मदता भाग्यवंत सुसेवास सामगेल सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर काय तुका मानुल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाताक तुका वाकाणूक आनी मोहीम गावूंक आमकां फाव कर जे क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणात आमेन म्हजे बरी मानू देवाची आमी सगलीं आपुरबायेचीं भुरगीं देव आमच्या सांगाताक आसा आनी सदांच तो आमकां आमच्या सांगाताक आसतलो आमकां तो सांडिना पूण आपल्या बोळान आपल्या कुरपेन तो बोत्ता आनी आमकां सगल्यांक जैतिवंत करता तर ताचे सादारण ताचेच बोळान ह्या नव्या वर्सांत आमी पावल मारता तेन्ना जेजून शिकलेल्या प्रार्थनांतल्यान जण एकल्याक कृपा मागुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवूं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोर्बेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार त्या कुरेन जिवितांत सोबस्के आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडाराज क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान उतरेकतल्यांक आमकां जेवदा काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणात सोम्या जेस क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सुबेच्या भावाटाचेर तिस्कार आनी तुजे कशे परमतिका शांती आनी तूं सकाळ वटांत सांबाळ तूं जी येताय राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणात आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं एकामेका मोगा जेवची शांती दियात पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटात ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका पावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली
जेजूक आमच्या गरजन शिवताना आम्ही गायन गाऊया. D5 भावार्थाचे दोळे पान 40 D5 पेज 49. भावार्थाचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका म्हणून दोगू आमकां जागोय जेजू. भावार्थाचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका म्हणून दोगू आमकां जागोय जेजू. दिसादो उडो दिसादो सोरो शेवदाव जेजूची कूड ताचे जिवेर गो. दिसादो उडो दिसादामडो सोरो शेवदाव जेजूची कूड ताचे जिवेर गो. भावार्थाचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका म्हणून दोगू आमकां जागोय जेजू. भावार्थाचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका म्हणून दोगू आमकां जागोय जेजू. दिसासादी मुच्या जाण्टी आनी नेटी भोगताव जेजूची कूड तिचे जिवे जाले. दिसासादी मुच्या जाण्टी आनी नेटी भोगताव जेजूची कूड तिचे जिवे जाले. भावार्थाचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका म्हणून दोगू आमकां जागोय जेजू. प्रार्थूया. सर्वेस्परा तोरे तोरेचो आदार दिवं तुज्या पोरचेक तूं सांबाळटाय आनी चलयताय. तर तुज्या काकुतीन आतांच्यान फुडल्या वायटान आमकां वखद मेळून दी. ह्या बऱ्या सोलत्या जिविताच्या देण्याचो गरज तो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी सोडूंक आमी फुडें वचोचें कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या परिमाणो आमचो भाव इनासियो वेगस सांतिसिमो वाड्यांत रावता. आनीक आमची जेनिफर आसा ऑफिसांत काम करता. ताचो माम जावन आसा तो कालच्या दिसाक उतरला. आयज सांजेर ताचो इंतेर 4 वाजता जातलो. ताका स्वर्गीचे राज पावस जावंक मागतना दुखेस कुटुंबाक बुजवण पावस जावंक आमी मागुया. तशेंच आयज रातीक आमचो सेवा धर्म सुरू जातलो 11:30 वाजता. 11:30 येयात कित्याक एडोरेशन आसा, ब्लेसेड सॅक्रमेंट आसतलो आनी केत भाशेन आदल्या वर्सांत हें सगलें घडलां तें जेजूच्या पांयां सोंशी दवरया. आनी जे फुडल्या जिवितांत वो फुडल्या वर्सांत घडचें आसा तेंवूय जेजूच्या पांयां सोंशी दवरया. जेजूचोच आदार घेवन आमी ह्या नव्या वर्सांत भितर सरया. तर मागतलो डोंट वेट एट 12 o'clock. मीस 12 येतलें पूण 12 रावंक नाका.
11:30 एक सॅक्रिफायस करुया आनी जेजूचो सादर सांगात घेवन नव्या वर्सांत आमी भितर सरुया. तशेंच आतां सकाळचें म्हाका दिसता 11 वो 11:30 11:30 वो 11 वाजता न्हू वो 11:30 समथींग ती येतली कोदेलां घालूंक 10 10 o'clock ओके गूड 10 o'clock ओके आमचे PPC यूथ येतली. तुमी येवचें कित्याक फिरगोज आमचो वावरतो आनी सगळीं आयलीं जाल्यार काम रोखडेंच सोंपें जाता. गेल्या त्या पावटी देखून आयलेलीं क्रिसमसा दिसा. सो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमी येवन आदार दिवचो म्हूण मागता. सर्विसपूर तुमची सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सभ्या आसूं. असुर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात सोमयाचें शुभ वर्तमान परगट करात. देवाचे व्हड उपकार. मागणी सामगेल महाबोडव्या लढायच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी तूं सर्तीच्या तलवाराच्या कुरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक एमकोणांत लोटून घाल. कित्याक त्यो आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक चल पडटात. आमेन. भाग्योत मारी तूं आमचो सदांकाळचो आदार. तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो भरवसो. आयज आमी तुका भेट करून आयल्या. तुवें आमकां सोडून दिलेल्या सर उपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराची माये आमी तुजो मोग कोत्ता. आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच कोत्तले. दुसऱ्यांकूय तुजे ताई ओडून हाडूंक शक्ते भितर सर आमी कोत्तले म्हूण भास दिता. पदवेदार माये आमकां उपकार सोडून दी. तायलाची जय तरून गोठाय जेजू क्रिस्ताचो सोपून मोग एक पवित्र मरण आनी तुज्या पुत्रा सोबें सासणाचें जिवीत. सदांकाळ आदार दितेले माये आमचे पासत विनंती कर. हे सोमयाचेच क्रिस्ता तुजे माय मारीच्या एकाच उतरान घालेल्याच्या काना नोगरान उदक आसलें तें दाका सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुज्या मायच्या आसल्या काल आमी हांगा सोम आसले. आमची मागणी तुजे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. ह्या आदाराचे माये आमी तुका उलो मागता. जिव्यांक सांबाळ, मोतल्यांक पाव, ताळणेंत आमकां तिराय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां कर गोवाय. दिसपट्ट्या घोसांनी मागणें ह्या आदाराचे माये व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या घोसांनी तुजो आदार आमी लालून मागता. कोस दूख हुस्के कोंती विघ्नां संकोश्टां ही आमचे निर्भाग हाडटले कुरीस. ह्या वचोन्यांनी आमची दोयेन जोडटून कर. तुज्या पुताच्याच कोश्टांत आमचें मन एकठांवून मोगान आनी सोंसणिकायेन सगळें सोसूंक आदार दी. भावार्थ्यांची मागणी आमच्या पाप साहेबाक, बीस साहेबाक, सरकारी राजकारभारांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सगळें आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेस मनीस भाव कशे एकचारांत आनी धार्मीक एकवटांत जिवशे कर म्हूण मागता. हे
सुमया आमचे मायो देशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपापलो बेस विचून काडल्यार पुरो म्हूण मागता. हे सुमया आमचे मायो देशी आमकां आयक. मेलोल्या सोमेस भावार्थ्याच्या आत्म्याक सासनाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सुमया आमचे मायो देशी आमकां आयक. सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळोवचो आनी तुज्या मोगाची ऊब बोगोशी कर म्हूण मागता. हे सुमया आमचे मायो देशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्यान आमच्यो काश्या गोरसो आमच्या आदाराचे मायताय घालुया. इलोसो वेळ वगीच रावून Marhi powici trata, dugorwajcia doleani, sasodada raci mai, oleam kampaya lagi, tuce bingen Orom tucia suducaco, vosotos conductuce, mai educație tave, tuce begin baluctuso, orom tucia suducaco, vosotos conductuce, mai educație tave. भावार्थ्यांची मागणी हे आदाराचे माये तूं ग्रेस्तोशी उदार. देवाची सोद देणी तूं आमकां म्हणटाय. आम्हा भुरग्यांची तूं राखण कर. क्रिस्तांव तूं आमच्या पातकांचें बोगसणे आनी आमचें तारण सोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेता ताळण्याच्या वेळार तुका उलो मारूंक चुकून निर्भागी बाळां सायत म्हूण. जेवचो मोग सदांच शेवटाक पर्यंत जिवूंक आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. हे आदाराचे माये आतां आमी सोर सोमया आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवंत शरणाकाल जिवूंक आमकांच ओपून दिवया. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजें तें आसा. ओस्तऱ्या मदीं तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. बागेत मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमचे पासत विनोद कर ए देवाचे भाग्यवंते माये. क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया हे सोमयाचेच क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मांयक आमची आवय करून दिली. सदांच तयार आमकां आदार दिवं. आमी तुजे लागीं मागता आमकां जे काळ सांगता तुज्या आवयचो आदार सोदता. तुजो सोडवणेचो पोट सासनाच्या सासनाक भोगूंक दी. आमेन. पिडेवंताचेर आशिर्वाद हे सोमया कुडीचे अस्कोतायन कश्टवतल्या तुज्या चाकरांचेर वो चाकोणीचेर तुजी दयाळ दीस घाल. आनी तुवें रचलेल्या आत्म्याक ऊब दिवन जिवीत बरीत कर. अशें कोश्टां वरवीं नितळ जावन बेगीच तुजे दोयेन भलायकी जोडच्या. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सांगाताक आसूं तुमकां राखच्या. तो तुमचे सोबी आसूं तुमकां सांबाळच्या. तो तुमचे पाटल्यान आसूं तुमची राखण कोच्या. तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. मेमोरारे आमी म्हणुया. भो कोणवाळे आंकवार मारे उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो. तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मोजत सोदूंक गेल्लो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घे नासतना उरला म्हूण केदीच आयकूंक येवंक ना. ह्या बोरवोशान रावून हांव तुज्या गोपांत धांवून येता. आंकवारीची आंकवारी माये मोचे तुजे सोशी हांव येता. हांव पातकी आनी दुखेस
तुजे मुखार उबो रावता. देवाच्या पुताचे माये म्हज्या मागण्यांची बेपर्वा करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फळादीक कोर. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया E3. बापा तुकार गादिता 570 आणि 7. E3 पेज 77. 소비순도 올라가서 빛이 쏴듯 돌아가디 얼마배려 쇼려봐서 도리야 둘이 마스리 가디 바바 두갈 가디다 가까이 corta Baba tu cargadida tu cha o gacayo